पर्र पंचायती आड कळंगूट पंचायतीन कळंगूट पुलिसांकडेन कागाळ केल्या। कळंगूट हे पठाराचेर कोयर उडोवपाची सुवात आसा, थंय पर्र पंचायत कोयर उडयताली। कळंगूट पंचायतीन पर्र पंचायतीक कोयर उडोवंक बंदी घाल्ली। कोयर उडोवपाचे सुवाती वयली गेट बंद आशिल्ल्यान पर्र पंचायतीन कोयराची गाडी गेटी मुखार खाली केली। पर्र पंचायतीन असले कर्म केल्ल्यान कळंगूट पंचायतीन बेजारून पुलीस कागाळ केल्या, अशें पंच जोसेफ सिकेर सांगता। एक ट्रक पंचायत सिटीजन फोरम म्हणून हांगा येयलो आनी भितर वचोंक तो हें केलें भितर वचपाक, पूण आमचे सेक्युरिटी चॅकान ताणें सांगलें की तुमकां फुडें वचोंक जायना, कित्याक ही सायट फकत कळंगूट पंचायती गार्बेजीक एज पर द ऑनरेबल हायकोर्ट ऑर्डरीचे प्रमाणे आमी घालता म्हणून। सो इमिजिएटली ताणें कितें केलें, दोगा ती जाणांक फोन मारलो खंय, ते सांगताचे प्रमाणे म्हाजो सेक्युरिटी ताणें ती जाणांक फोन मारलो खंय आनी ताणें कितें केलें की मातसो फाटीं फुडें येयली गाडी आनी इमिजिएटली ताणें ती गार्बेज हांगासर एमटी केली, म्हणजे आमचे चॅकपोस्टाचे गेटी फुडल्यान, आनी ते गेले। सो हांव हितून इन्सिडंट म्हणटा की हो आमचो MLA जो कोण आमचो कळंगूटचो MLA हेणें एज ए पर्रा सिटीजन फोरमाचे चेअरपर्सन म्हाका दिसता ते दिलायला लोब आहा ती सरपंच, हेणें आपणाचो गांव पयलो सुदरावंक जावो आनी मागीर दुसऱ्याच्या गांवांत हाडून हांगासर गार्बेज उडोवपाची। वी हॅव फायल्ड अ केस इन द पुलीस स्टेशन आतां, आनी आमची CCTV आहा तेजेर सारकें क्लिपिंग रिकॉर्ड केल्लेलें आसा। केपें खेळा संकुलांत जाल्ले अखिल भारतीय बुद्धीबळ सर्तींत रित्वीज परब वस्ताद थारलो। केपेंचे नवयूग विकास मंचाच्या आदारान केपें तालुको बुद्धीबळ संघटनेन सर्त दवरिल्ली। सर्त शेनवारा आनी आयतारा 2 दीस चल्ली। This tournament organized by Kepe Taluka was a really good tournament. I enjoyed playing. This hall was really good. Winning this tournament was a great thing for me because this was the first time I won a rating tournament. I enjoyed playing, although there was not much competition, but still the players played really well. My target above is to become a grandmaster. गोंयकार नातलांचे तयारेक लागल्यात। घरांनी सजावट सुरू जाल्या। सडा जेलींतल्या कैद्यांनी नातलांची तयारी सुरू केल्या। कैद्यांनी कितल्योश्योच बऱ्यो बऱ्यो वस्तू स्वता करून प्रदर्शन आनी विकपाक दवरल्यात। बियॉन्ड बॅरियर्स ह्या संकल्पनेचेर पळयात सडा जेलींतल्या कैद्यांची कला। एक्झिबिशनां केल्लेले आहा हेच्या पयलीं, पूण हे आतां स्पेशल आमी क्रिसमसाक लागून एक्झिबिशन दवरलेलें आहा आनी सगळे क्रिसमसाचे आयटम्स कितें डेकोरेशन आयटम्स आहा पळय ते प्लेस केल्लेले आहा। हे आमचे सडा जेलीचे कैदी आहा पळय तेंच्यांनी एका 1 म्हयनो काम केल्लेलो आहा आनी एका म्हयन्या भितर हे सगळे डेकोरेशन आयटम्स तेंच्यांनी तयार केल्लेले आहा। तेंचो हिडन टॅलंट आमी तेंकां असले उपक्रम दिता आनी तेंचो भायर काडटा। तेच आमचे IG प्रिजन्स आहा पळय तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केला, सुप्रिटेंडंटांनी सपोर्ट केलेलो आहा आनी आयज आमचे एक्झिबिशन हांगर आमी घातलेले आहा। इतल्यान खबरांचे हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।